आयज वास्कोची अपडेट म्हणजे आयज सद्याक तरी मातशें वास्को शांत आसा. खंय तरी लोक जे आसा घरानूच रावल्ले आसा. पूण खंय तरी काल एक अनाउन्समेंट जालो. एक मॅसेज्यो भोंवपा लागल्यो की CM आनी बाकीचे कॅबिनेटांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करून दे वर डिस्कसींग अबावट अ लॉकडावन आनी खंय तरी एक लॉकडावन जावपाक शकता. आनी हाका लागून आयज वास्कोकार जे लोक आहा जायते लोक आयज गेले मार्केटान, पूण जी काल गर्दी आशिल्ली तशी गर्दी नाशिल्ली. आनी फॉर अ चेंज आयज म्युन्सिपालिटीचे इन्स्पेक्टरूय सगळे वेगळ्या वेगळ्या वाठारान वचून जे मार्केटान जी ट्रे बी भायर दवरता जावं जे रस्त्यार चलपाक लोकांक जागो कमी पडटा ताजेर एक नियंत्रण दवरलें. पुलीस हॅव डन देयर जॉब. आयज खंय तरी गर्दी जावंक ना, पूण लोक थोडे आसा तांच्यांनी वचून हळू हळू आपलें सामान भरपाक चालू केल्लें आसा. जे थोडे लोक नुस्त्या मार्केटान गेले, थोड्या लोकांनी वेजिटेबल मार्केटान वचून आपलें सामान बी घेतलेलें आसा. आनी खंय तरी इट लुक्स नाव की वास्को इज रेडी फॉर अ लॉकडावन. म्हणजे ते मेंटली प्रिपेर जाल्ले आसा. पूण खंय तरी लोकांचे मिक्स विचार आसा. एका जाग्यार जेन्ना आमी कालू सालमेदाक विचारलें की ही हॅज बीन इन्सिस्टींग फॉर अ लॉकडावन फॉर अ लॉंग टायम, सो तांच्यांनी सांगलें की एज ऑफ नाव सद्याक जरी पळयत लॉकडावन इज नॉट द सोल्युशन. खंय तरी लोकांचे आमी जे डेली वेज वर्कर आसा वास्कोन जायते लोक डेली वेज वर्कींग काम करता तांचेर एक खंय तरी त्रास पडूंक शकता. तांचे पोटांचे आमचे पोवचें पडटा. सो एक डिसिजन तांच्यांनी सांगलां की लॉकडावन ऑर नो लॉकडावन. लोकांनी जरी घरा लावत इट इज एज गूड एज अ लॉकडावन. सो थोड्या वॉर्डांनी जशे म्युन्सिपालिटीचे 21, 22, 23, 24 ह्या वॉर्डांनी वॉलंटरी लॉकडावन घेतलो अशें आयकूंक येता की थंय दुकानां फक्त थोडे लिमिटेड टायमार चालू जाता. तांकांय बरो सक्सेस मेळ्ळो आसा. आनी एक मुखेल गजाल म्हणटा ती आयज पंचायत मिनिस्टर जे आसा मोविन गुदिनो हांच्यांनी एक रावंड घेतलो चिखले हॉस्पिटलान, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. जायते लोक थंय बोवाळ मारताले की थंय ट्रिटमेंट सारको जाता काय ना, तो लोकांक मनाक डावट आशिल्लो. सो ताका लागून आयज पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांच्यांनी चिखले हॉस्पिटलान वचून एक रावंड घेतलो. ते दोतोरांक मेळ्ळे, स्टाफाक मेळ्ळे आनी तांच्यांनी सांगलां की सद्याक जे डॉक्टर आसा दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर आनी तांकां ह्या टायमाचेर गव्हर्मेंट शूड गीव देम सपोर्ट. तांच्यांनी हें सांगलें की जे ऑक्सिजन सिलिंडर तांकां जाय आशिल्ले ते 40 काय 50 सिलिंडर तांच्यांनी रेडी करून ऑलरेडी चिखले हॉस्पिटलाक सप्लाय केल्ले आसा. प्लस तांच्यांनी सांगलां की एडिशनल मेडिकल स्टाफ, नर्स जे कोण आहा तांकां एडिशनल स्टाफ तांच्यांनी आयज दिल्ले आसा. आनी एक गजाल म्हणटा ती तांच्यांनी एक कन्सल्टंट जो आमचो कोवीड इन्चार्ज आसा डॉक्टर अनिल मेंदिरट्टा, कोवीड एक्सपर्ट, तांकांय आयज मिटिंगेक आपयल्लो. आनी खंय तरी तांच्यांनी सांगलां की टू बेर विथ द प्रेशर डॉक्टर अनिल मेंदिरट्टा हांकां एक कन्सल्टंट म्हणून अपॉयंट करपाचें तांच्यांनी येवजिलां. आनी खंय तरी आयज एक ऑर्डर येतली. सो डॉक्टर अनिल उमरसकर हू इज द हेल्थ ऑफिसर, डॉक्टर अनिल मेंदिरट्टा हू इज द कन्सल्टंट, हे सगळे मिळून थंय काम करतले. ऑक्सिजन तांकां सप्लाय तांकां चालू केल्ली आसा इन सिलिंडर्स. तांच्यांनी खंय तरी सांगलां की GSIDC जे आसा हांच्यांनी अजुनूय ऑक्सिजनाचे पायपलायन थंय कनेक्ट करूंक ना. तो आयज तांच्यांनी सांगलां की आपूण CMाक मेळून कशे भशेन GSIDC सांगून हे काम एक्सपडायट करून खंय तरी चिखले हॉस्पिटलान एक कंटिन्युअस ऑक्सिजन मेळचें, कंटिन्युअस ऑक्सिजनाचो नेटवर्क मेळचो, पायपलायन मेळची अशें ते करून घेतले. तांच्यांनी आनीक सांगलें की जेन्ना ते थंय गेले तांकां कळून आयलें की खंय तरी वयलो जो सेकंड फ्लोर आसा चिखले हॉस्पिटलाचो थंय 30 बेड हॉस्पिटल जे आसा तांकां ते खंय कोण तरी एफर्ट्स आर बींग डन टू मेक इट अ प्रायवेट हॉस्पिटल. सो मोविन गुदिनो सांगलां की आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप केल्या इट इज फॉर द बेनिफीट ऑफ द पब्लीक. आमी इतले पयशे मोडून जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल बांदता ताका आमी प्रायवेट जावपाक कशेंच दिवचे ना. वयल्यान जे ऑपरेशन थिएटर जे बी आसा दॅट वील ऑल बी टेकन ओवर. आनी तांच्यांनी सांगलां की ऑपरेशन थिएटर सुद्दां ते चालू करून घेतले, पूण प्रायवेट ते करपाक कशेंच दिवचे ना. तांच्यांनी सांगलां की हे जे हॉस्पिटल आसा इज अ गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, हातूंत बरी फॅसिलिटी दितले, पूण प्रायवेट ते करपाक कशेंच दिवचे ना. आनी तांच्यांनी सांगलां की जे कोण यत्न करता खंय तरी प्रायवेटायज करपा खातीर तांचे अगेन्स्ट तो उबो आसतलो आनी ते प्रायवेट करपाक दिवचो ना. आनी जे इम्प्रूवमेंट थंय जाय पडटा जशे स्टाफ, कन्सल्टंट, ऑक्सिजन पायपलायन, ऑक्सिजन सप्लाय हे सगळे थंय इम्प्रूव करतले. आनी तांच्यांनी हेंय सांगलां की तांचे एक उद्देश आसा की जशे 18 वर्साचे पोर्टल जे वॅक्सिनेशन लायन चालू जाता तांच्यांनी सांगलां की ही वील गो आउट टू एन्श्योर दॅट दाबोलीम बिकम्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी जे एवरीबडी वील बी वॅक्सिनेटेड. म्हणजे जे वॉलंटियर तांच्यांनी अपॉयंट करून प्रत्येक लोकांक घरांतल्यान भायर काडून सगळ्यांक ते वॅक्सिनेशन करतले अशें तांच्यांनी सांगलां. आनी एक गजाल म्हणटा ती जशें आमी आयकता की GCCI जावं बाकीचे इंडस्ट्रियल बॉडीज जे लॉकडावन मागपा लागले तशें आमी आयज जेन्ना गोवा स्टेट इंडस्ट्रियल असोसिएशन दामोदर कोचकर प्रेजिडेंट हांकां जेन्ना मेळ्ळे आनी आमी जेन्ना वेन बी कॉन्टॅक्टेड हिम तांच्यांनी सांगलें की इंडस्ट्रीज बंद करप इज नॉट एन ऑप्शन. तांच्यांनी तांचें म्हणणें आसा की GCCI जी बॉडी आसा इज रिप्रेझेंटींग डिफरंट कायंड ऑफ ट्रेडर्स, स्मॉल एंड बीग इंडस्ट्रीज. पूण जे GSI आसा गोवा स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल असोसिएशन जे आसा
इट इज हँडलिंग अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. तांचें म्हणणें आसा की इंडस्ट्री बंद पडप म्हणजे इकॉनॉमी बंद पडप, जायते लोक बेकार पडप. तांच्यांनी सांगलें की इंडस्ट्रीज जे आसा सद्याक गव्हर्मेंटाक हेल्प करता इन सप्लायींग ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर. सो खंय तरी इंडस्ट्रीज बंद करपाक जायना. जी रेस्ट्रिक्शन गव्हर्मेंटान ऑलरेडी घातल्या दे आर गुड इनफ. सो खंय तरी एक इंडस्ट्रीज बंद करूंक जायना. कितलेय लोक जरी म्हणू की इंडस्ट्री इज अ हॉटस्पॉट, तांचें म्हणणें आसा की इंडस्ट्रीज टेकिंग केअर ऑफ देयर वर्कर्स, दे आर गेटिंग देम वॅक्सिनेटेड. आनी खंय तरी इंडस्ट्रीज इज सपोर्टिंग द गव्हर्मेंट बाय प्रोवायडींग ऑक्सिजन एट दीस क्रुशियल जंक्शन. सो तांचें म्हणणें आसा की रिस्ट्रिक्शन्स आर गुड इनफ, इंडस्ट्रीज बंद जावंक जायना अशें तांच्यांनी मागणी केल्या. ही असली वास्कोची अपडेट.